सर्गींचे राज अशे म्हणी एकलो धनी आपल्या दाका म्हळ्यान दीस कुडीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हण फांत्यार उठून भायर सरून गेलो. हरेकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान माजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका म्हळ्यान तांकां कामाक धाडले. आनी तशेंच 9 वरार आनी 12 वरार वचून रिकामे कामागारांक आपोवन हाडी लागलो. शेकी 5 वरार तो भायर सरलो. सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्या वेळ पाडटा? कोणेय आमकां कामाक दवरूंक ना. बरें, तुमी म्हज्या दाका म्हणल्यान वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या माकादामाक म्हणालो, मालांक आपय आनी तांची माजुरी दी. 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान माजुरी घेवन चल्लो. पयले कामाक धरल्याची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटले म्हूण तांणी चिंतले, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धनियाक पुरपुरून ते म्हणाले, पूण आमी कर्कट्या वतांत पडोन दीसभर घडल्यांक जाल्यार आमकां दिल्लीच माजुरी तांकांय दिली. मला दिसता तुका हांवें अन्याय करूंक ना. आतां घे तुजी माजुरी आनी चल. अशे जी कोण निमाणी आसात ती पयली जातली आनी जी कोण पयली आसात ती निमाणी जातली.